ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुद्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः. ह्या वर्ष शिला प्रभुपादाला 125च्या जयंती आसा. एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्राज म्हळ्यारी अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी तांकां तांगेल्या अमेरिकन शिष्य शिला प्रभुपाद म्हणून आपयतलेंदी. स्वामी शिला प्रभुपाद हांनी इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन म्हळ्यार आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ म्हणून हाजे एक आध्यात्मिक गुरु आणि संस्थापक आचार्य जावन आशिल्ली. इस्कॉन हाका हरे कृष्ण मुवमेंट म्हणून म्हणटात. इस्कॉनाचे मेंबर्स भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपादाक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभूला प्रतिनिधी आणि दूत म्हणून लेखतात. तांकां वेगवेगळ्या सन्मान्य नावानं आपयतलें. तांणी US आतमकाल मागीर तांगेले शिष्य तांकां स्वामीजी म्हणून आपयतलें. मागीर थोडे वर्स मागीर तांणी स्वामीजी म्हणून तांकां सोडून तांणी मागीर शिला प्रभुपाद ह्या म्हणून तांकां आपयतलें. मागीर तांकां हीज डिवायन इंग्लिशांत तांकां हीज डिवायन ग्रेस म्हणून आपयतलीं. आणि तशेंच भारतांत तांगेल्या गौडिया मठांत प्रभुपादाक स्वामी महाराज म्हणून आपयतलीं. तशेंच मागीर तांणी भक्ती वेदांत जाले मागीर तांकां शिला भक्ती वेदांत म्हणून आपयतलीं. तांगेले एक बॅक टू गॉड मॅगझीन आसा, मराठी मॅगझिनां जाऊ देवाच्या घरी, हिंदी मॅगझिनां भगवत दर्शन अशी मस्तपुरा वेगवेगळ्या इंडियाच्या भाशांत आसा मॅगझिनां. तांतू तांणी स्टार्टिंगांत 1956-58 तांणी तांगेले नांव त्रिदंडी गोस्वामी म्हणून घालता आशिल्लीं. तशेंच मागीर तांणी 1970 मागीर त्या BTG मॅगझिनांत हीज डिवायन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद म्हणून अशी घालच्या सुरू केलें. तांगेलो जन्म 1 सप्टेंबर 1896 एक उच्च कायस्थ कुटुंब म्हळ्यार वैष्णव सुवर्ण बाणिक बंगाली कुटुंबांत कलकत्तांत तांगेलो जन्म जालो. तांगेलो जन्म कृष्ण जन्माष्टमीच्या हरदूत जालो. हो एक व्हड उत्सव. तांगेलें नांव अभयचरण म्हणून घाल्लें तांगेल्या अण्णान अम्मान. अभयचरण म्हळ्यार कशें जालें, वन हू इज फियरलेस म्हळ्यार ताका भंय करना. आणि चरण हॅविंग टेकन शेल्टर एट लॉर्ड्स फीट म्हळ्यार कोण देवाल्या चरणाक कमलाचे आश्रय घेतला अशें तांगेलें तें नांव आशिल्लें अभयचरण म्हणून. तांणी कृष्ण जन्माष्टमी हरदूत जन्म घेतिल्ली निमित्ती ताका नंदोत्सव म्हणून ताका एक व्हड उत्सव म्हणून मानता ती. म्हणून तांगेलें नांव नंदूलाल म्हणून दवरलेलें. तांगेल्या अण्णालें नांव श्रीमान गौर मोहन दे आणि तांगेल्या अम्मालें नांव श्रीमती रजनी दे म्हणून. आनी वैष्णव आशिल्लीं ती. तांगेल्या बंगाली परंपरागत तशी अम्मा तिगेल्या अण्णम्माला वचून त्या अभयचरणाक जन्म दिला. मागीर तांणी येवन कलकत्तांत 6 सीताकांत बॅनर्जी लेनांत थंय राबता ती. कशी अभयचरण व्हड जाता आसता गुरा एक 5 वर्स जाले मागीर तांगेल्या अण्णा सांगता की ताका रथयात्रा करता म्हणून. तो तागेल्या अभयचरणाल तांकां एक सान रथयात्रा कोर दिता ती. आनी तांतू तांणी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमय बसून तांगेल्या आंगणांत थंय एक सान पुरा चिल्डू मेळून रथयात्रा करता ती. तशीं जी प्रभुपाद मागीर अमेरिका वचून न्यूयॉर्कांत फर्स्ट रथयात्रा करता ती थंय. आनी अशी करून पुरा कडेन खंय तांगेलें देवस्थान आसा थंय तांणी रथयात्रा करता आशिल्लीं ती. मागीर तांगेल्या गौर मोहन दे हांणी मस्तू साधू येता आसतील तांगेल्या घर कडेन. तांणी सगळ्यांक जेवण आनी अशें तांगेलो आदार करच्याक तांणी घर कडेन आपयतलीं ती. तांणी त्या साधूंक मागता आशिल्लीं ती की ह्या अभयचरणाक राधान आनी भक्त जावचो तशें आशिर्वाद दिया ती म्हणून.
आणि तशी तांगेले जातक पळयतना तेन्ना जातक पळयतना सांगिल्लें की हाणें व्हड जावन जगभरी 108 मंदिर स्थापन करतलो हो म्हणून. तांगेलें शिक्षण एक युरोपियन स्टाईल स्कॉटिश चर्च कॉलेज हे युनिव्हर्सिटी ऑफ कलकत्ता संलग्न जावन आशिल्लें तशें एक रेप्युटेड कॉलेज आशिल्लें. तांचे प्रोफेसर एक शांत चित्तांनी नैतीक जावन आशिल्ले. हे कॉलेज नॉर्थ कलकत्तांतू हॅरिसन रोडारी थंय आमगेले अभयचरण रप्त आशिल्ली ती थंय आशिल्लें तें कॉलेज. कॉलेजांतू अभयचरण डे तांणी इंग्लिश आणि संस्कृत सोसायटीचे सदस्य जावन आशिल्ली ती. अशी सांगतात की ह्या शिक्षण तांगेले भवितव्य नेतृत्वाचे फाउंडेशन जाल्लें म्हणून. तांणी 1920 इंग्लिश फिलॉसॉफी आनी इकॉनॉमिक्सांतू ग्रॅज्युएशन केलें. पण तांणी महात्मा गांधीले स्वतंत्र आंदोलनांतू भाग घेत आशिल्लें म्हणून तांणी तांगेले ते डिग्री नाकारली. तांणी 22 वर्स आसतना तांगेले व्हडलीक राधाराणी देवी हिगेलो जाल्लें. केन्ना ती एक खाली 11 वर्सां आशिल्ली ती आनी 14 वर्सांनी तांकां तांगेले फर्स्ट चेल्ले चेडूं जाल्लें. अशी जी प्रभुपाद म्हळ्यार अभयचरण दे हांगेले एक फार्मास्युटिकल बिझनस आशिल्लें प्रयागराजांतू. प्रयागराज म्हळ्यार ओल्ड आमी ताका अलाहाबाद म्हणटा ती, आतां ताका नवें नांव प्रयागराज म्हूण आसा. अशी तांची वाद्युता आशिल्ली ती तांकां एक कारण घर सोडचें हें आमी तागेले अर्ली लायफ पळयता आसा ती. तांणी घर सोडचें कसन कारण म्हणून पळयतना एक वेळ प्रभुपाद पुरा कडेन प्रचार करता आशिल्ली. वैष्णव म्हळ्यार कसं न्हय, कृष्णाल भक्ती म्हळ्यार कसं न्हय अशी म्हणून तांणी प्रचार करून एक वेळ घर कडेन येताना तांणी कसं एक ट्रान्सलेशन भगवद्गीताचें ट्रान्सलेशन आनी बरोवन दवरलेलें. मस्त एक पेपर्स आशिल्लीं ती तें तागेली बायल एक रद्दी म्हणून अशी तें विकून सोडता. कित्याक म्हळ्यार तिका आतां च्या पिवचो तेन्ना नवे नवे पुरा च्या आनी पिवचें येयलें. त्या च्या घेवका म्हणून तिणें तें विकून सोडलें. प्रभुपादाक मस्तू कोप आयलो त्या विशयांतू. तांणी तेन्ना निमगेली तिका तुका च्या जाय की हांव जाय म्हणून. आनी तिणें अशी जी मस्करीतू म्हणलें की म्हाका च्या जाय म्हणून. इंग्लिशांतू प्रभुपादांतू ट्रान्सलेशना म्हणटा ती टी ऑर मी. तर ती म्हणटा टी म्हणटा. तर प्रभुपाद कसं म्हणा ती तांणी त्या पुरा तशी दवर न्हू घर सोडून भायर सरता ती. आनी तांगेली बायल लागता की हें मस्त व्हड तांणी चमकले ती वापस आयल्यान ती वापस तांणी एक 2-3 दीस मागीर येवच्या पुरो ती म्हणून. पण प्रभुपादान तिका बस्तो रिक्वेस्ट केल्लें की तूं ह्या कृष्ण भावनामृताच्या प्रचार आनी करच्याक म्हाका मदत करी म्हणून. पण तिका तें जायनाशिल्ली. ती प्रभुपाद तें घर सोडून 1915 तांणी घर सोडून वचून वृंदावना राबता ती. आतां आमी तांगेलें आध्यात्मीक जीवन कशें आशिल्लें म्हणून पळोवया. तांणी 1922 तांगेले गुरू भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूरांक प्रयागराजांत मेळ्ळेली ती फर्स्ट वेळा. आनी तेन्ना तांगेले गुरू तांकां पळयल सताकची म्हणटा ती तुमी इतले शिकिल्ले इंग्लिशान आनी पुरो शिकिल्ले आसा तुमी ह्या चैतन्य महाप्रभूले जे शिक्षण आसा तें इंग्लिश देशा वचून इतलें तुमी हें तांकां शिकयना तितलें म्हणून. तरी प्रभुपाद तांकां तांगेले गुरू म्हणटा ती की न्हय न्हय आमी आमगेले सुरे आमगेले देश स्वतंत्र करता मागीर आमी तें पुरा करयेत. तर तांगेले गुरू तांकां समजयता ती देश स्वतंत्र जाल्लो की जायना पण हें इम्पॉर्टंट आमी ह्या जे संसार आसा हातूंत कशें भायर पडचें तें मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणून. तशी मागीर तांणी 1933 तांणी तांगेले गुरूले अंडर शिष्य जावन तांकां इनिशिएशन मेळ्ळें. मागीर तांणी 1944 कलकत्ता करून बॅक टू गॉड एड मॅगझिन
म्हळ्यार मराठीन तांकां जावया देवाच्या गांवा म्हणून अशी, पण तांणी इंग्लिशान तो बॅक टू गॉडेड म्हणून मॅगझीन शूर केल्लें. तांणी रायटर, तांणी डिझायनर, तांणी पब्लिशर, तांणी एडिटर, तांणी कॉपी एडिटर आनी तांणी डिस्ट्रिब्युटर अशी तांणी पर्सनली पुराय हें एकल्याची हँडल करता आशिल्ली ती. तांणी चैतन्य महाप्रभू त्या बुकार आशिल्ले चैतन्य महाप्रभूचे लोगो ते तांणी डिझायन केल्लेले आनी ताचेर बरयलेलें गॉडेड इज लायट, नेशन्स इज डार्कनेस म्हणून. म्हळ्यार परम देवान आशिल्ले कडेन उजवाड आस, अज्ञान आशिल्ले कडेन काळोख आस म्हणून. आनी तांगेले फर्स्ट मॅगझीन हातूं तांणी बरयलें की 1936 देखून आत ताईं हांव केवळ हें जाता की ना, कशें जातलें हें कशें करचें होच विचार करता आशिल्लो. पण म्हाका कोणीय निरुत्साह करनाती हांव हें काम उत्साहान करतस म्हणून हें तांणी तांगेल्या वॉल्यूम 1 1944 त्या मॅगझिनान बरयलेलें. मागीर 1947 तांगेले गौडीय वैष्णव सोसायटी तांगेले जे स्कॉलरशीप आसा हें रेकग्नायज करून तांकां भक्ती वेदांताचे टायटल दिता ती. भक्ती वेदांत म्हळ्यार आमगेले संपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्णाले विशयान तो भक्ती विशय हें पुरा ज्ञान दिलेलें म्हणून तांकां भक्ती वेदांत टायटल दिता ती. आमी सांगिल्लें म्हण कोडुल्यो तांणी घर सोडून वता मागीर तांगेलें तें वानप्रस्थ लायफ सुरू जाता आनी वानप्रस्थ लायफ तांणी वृंदावनांत राधा दामोदर मंदिर हांगा थंय तांगेले रूम तांकां एक मेळटा. तांणी थंय बसून तांणी पुरा पुराण संस्कृतांत थंय वेगळे वेगळे षडगोस्वामीन वेगळे वेगळे पुस्तक बरयलेलें 300-400 वर्स ओल्ड ते तांणी पुरा वाचयता ती आनी मागीर इंग्लिशान ट्रान्सलेशन करचें सुरू करता ती. आनी तांगेले गुरून भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकूर तांकां केन्नाय सांगचें की तुमी बुक्स प्रिंट करा ती कळ्ळें. तर तें तांकां उडगास येवन तांणी तांगेले गुरून सांगिल्लें केन्नाय तुगेले दुड्ड आसा तेन्ना तुमी बुक्स प्रिंट करा ती म्हणून. हें तांगेल्या मनांत मस्तू हृदयांत मस्तू डीपली आशिल्लें. तांगेल्या केन्नाय कसाय दुड्ड मेळ्ळें सदां तांणी कसन कसन हें प्रिंट करचें आशिल्लें. तशीं जी तांणी मागीर 1953 झांसींत वचून एक लीग ऑफ डिवोटीज म्हणून इंडियांत प्रचार करचें सुरू केलें. पण तितलें तें सक्सेस जाय न्ही म्हणून तांणी वापस वृंदावना येवन 1959 तांणी संन्यास घेतलो. तांणी गौडिया मठांत मथुरांत राधा कृष्ण मंदिर म्हळ्यार श्री राधा वृंदावन विहारजी थंय तांणी तांगेले जे एक संन्यास भाव म्हणटा ती तांगेले मित्र भक्ती प्रज्ञान केशव भक्ती प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज हांगेला तांणी संन्यास दीक्षा घेतली. तें केल्लें मागीर तांणी इंग्लिशांत भागवत पुराणाचे फर्स्ट 17 चॅप्टर्स ट्रान्सलेट केलें आनी तें 400 पेजीचे अशी 3 वॉल्यूम तांणी केलें. तशीं जी तांणी चैतन्य महाप्रभू विशयांतूय एक वॉल्यूम बूक काडलें. मागीर 1965 तांणी इंडिया सोडून तांणी स्किंडिया लायन फ्रेटर जलदूता म्हणून ह्या बोटीर वचून तांणी बॉस्टना वता ती अमेरिकाक. पण त्या बोटीर वताना तांकां एक 2 हार्ट अटॅक येता ती. थंय मस्त कश्ट जाता तांकां. तेन्ना तांणी कसलें एक कवितांनी पुरो बरयलेलें आसा ती लायक करून मागीर लोकांक कळटा ती. तरी तें तांणी देवाल आमकां सपरेशन कशें जाता म्हणून तें तांणी थंय बरयलेलें आसा. आनी वत्तान तांगेलें कसन आशिल्लें म्हळ्यार तांगेलें एक सूट केस आशिल्लें तातूंत भागवतम ट्रान्सलेट केल्लें आशिल्लें. एक 7 थोडे दाळ्यांनी एक 40 रुपये आनी मस्त पुस्तक हें आशिल्लें तांगेल्या खाली. 1936
तांकां भक्ती सिद्धांत तांणी शरीर सोडले मागीर प्रभुपादांक सांगिल्लें की इंग्लीश लँग्वेजान तूं वेस्टान तूं प्रचार करचें सांगिल्लें. तें तांकां उडगास येवन मागीर तांणी 1965 वचून ते ट्राय करतात ती कशी करच्या म्हणून. तांणी त्या जलदूता शिपाक गेल्यार मागीर थंय तांणी पळयतात की खंय वचचें म्हणून तांकां कळना, कसन करचें म्हणून कळना. पण तांणी तांगेले स्पॉन्सर आशिल्लो अगरवाल म्हणून तांगेले घर कडेन वता ती, थंय राबता ती. पण तागेली त्या अगरवाल बायल अमेरिकन आसता आनी तिगेले त्या फ्रिजान तो पुरा मिक्स आसता, पुरा व्हेजिटेरियन नॉन व्हेजिटेरियन. जाल्यार कशी करून एक वर्स तांणी कशी पुणी काडता ती आनी मागीर तांणी थंय करून न्यूयॉर्का वता ती. न्यूयॉर्का वचून तांणी एक गार्डना बैसून थंय हरे कृष्ण महामंत्र म्हणटा ती. तेन्ना ते थंय हिप्पी मुवमेंट चालू आसता. तर ह्या पुरा हिप्पी येवन नंत आसता ती. नंत आसतना तांकां हें महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हें तांकां आवडटा आनी तांणी पुरा नंत आसता ती. मागीर हगूर हगूर प्रभुपाद तांकां दीक्ष दिता. दीक्ष दिवन तांकां इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस हे 1966 तांणी फॉर्म करता ती न्यूयॉर्क सिटीन. आनी तें जालें मागीर तांगेले तांकां इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस कोणें नेमके जाता तांकां अरे कृष्ण कॉन्शियसनेस कशें जाल्याक मागीर कोणें येना चड आमगेल्या की गॉड कॉन्शियसनेस म्हण एक न्यूट्रल अशें जाता. पण प्रभुपाद इन्सिस्ट करता ती की ना हें आमकां गोत्त आसा गॉड म्हळ्यार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण म्हणून आमी इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस म्हणून दवरला म्हणून. अशी हगूर हगूर न्यूयॉर्का दाखोवन तांणी सॅन फ्रान्सिस्को 1967 वता ती. थंय प्रचार सुरू जाता. थंय मागीर हगूर हगूर संकीर्तन मुवमेंट, बुक डिस्ट्रिब्युशन, पब्लीक स्पिचीस हें पुरा जाता. आनी हें पुरा कोरून जालें मागीर तांणी तांगेले सहभक्त म्हळ्यार 3 जोडप लंडना पटेल मागीर थंय बिटल्स ग्रूप आसता. ताच्या मेनली जॉर्ज हॅरिसन हो एकदम कृष्ण कॉन्शियसनेस ताणें तांगेलो जाग आसता तो ह्या डिवोटीजांक दिता आनी थंय मागीर लायक करून प्रचार सुरू जाता. मागीर हगूर हगूर प्रभुपाद भारतांत येता ती 1971 आनी भारतांत प्रचार करचे सुरू करता ती. आनी भारतांत मुंबईंत मायापूर वृंदावन हांगा पुरा कडेन तांणी तांगेले राधा कृष्णाचे देवस्थान स्थापन करचे सुरू करता ती. तांगेले मुंबईंत जुहू टेंपल तांकां मस्त बाद येता थंय. जाल्यार तांणी राधा रास बिहारीक तांणी सांगता ती प्रार्थना करतात आमी तुमकां एक भव्य मंदिर कोरून दिता ती तर तुमी आमकां तें कशें करचें म्हणून वाट दाखोवन दिवका म्हणून. आनी मागीर तें साध्य जाता. 1978 ताजें इनॉग्रेशन जाता. तशें जी मायापूर जे चैतन्य महाप्रभू जे बर्थ प्लेस आनी वृंदावन खंय कृष्णान राधा कृष्णान तांगेले वेगवेगळे लील केल्ले आसा थंय एक एक देवस्थान येता. मागीर पुरा कडेन चेडवांक ह्या कृष्ण भावनामृत सानपणान दाखोवन तांकां कशें शिकोवचें म्हणून तांणी वेगवेगळे कडेन गुरुकुल एस्टॅब्लीश करता ती. आनी तशींच इंटरनॅशनल स्कूलय एस्टॅब्लीश करता ती. तशी वेगवेगळे कडेन तांणी प्रचार करता करता तांणी 1977 वृंदावन कृष्ण बलराम टेंपलांत तांणी गती पावता ती. थंय तांणी तांगेलें शरीर सोडता ती आनी थंय तांगेलें व्हड एक मार्बलाचें तांगेलें समाधी बांदता ती. तशींच मायापुरांत ताच्या भाशेन एक भव्य पुष्प समाधी म्हूण म्हणटा ती तें बांदता ती.
आणि प्रभुपादान खंय खंय ट्रॅव्हल केलेलें तांगेले खंय खंय तांणी रब्बिलें ती कसं यूज केलेलें थंय वृंदावनान तूं तांगेलें थंय तांणी शरीर सोडलेलें तेरा रुमान तूं तांणी तांगेलें हार्मोनियम आनी कसं करताल हें पुरा वेगळ्यो वेगळ्यो वस्तू तांणी थंय दवरल्या ती एक मेमरी म्हणून तें केन्नाय वचून आमी थंय पळोवं येता. तांणी एक कॅरिस्मॅटीक लिडर आशिल्लीं ती आनी तशीं जी तांणी मायापुरांत तूं एक वैदीक प्लॅनेटोरियम कोरका म्हणून आशिल्लें तांगेलें म्हळ्यार सायंटिफीक लोकांनी येवन श्रीमद भागवताच्या पंचम स्कंदांत जे वेगळ्या विशयांत आमगेल्या सूर्य कशी घुमता चंद्र कशी घुमता ह्या पुरा त्या विशयांत वैदीक प्लॅनेटोरियमांत त्यांनी कशी करच्या म्हणून तो विचार करता आसली ती आतां त्या भव्य रुपारी ताजें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा आनी ताजें मोस्टली इनॉग्रेशन 2022 जावचें साध्य आसा अशी पुरा शिला प्रभुपाद तांगेल्या ह्या 125व्या जयंती निमित्तानं प्रभुपादान मस्त प्रचार करता अशें म्हणून सांगिल्लें आसा. तांणी मस्त पुरा बुक्स बरयलेले आसा ती तांकोच आमकां भगवद्गीता बरयलेलो आसा श्रीमद भागवतम बरयलेलें आसा चैतन्य चरितामृत तांणी त्या 12 वर्सांत मोर दॅन 60 वॉल्युम्स ऑफ बुक्स बरयलेले आसा मोस्टली तांणी इंग्लिशान बरयलेलें आनी ताजें मागीर ताजें ट्रान्सलेशन मस्त पुरा वेगळ्या लँग्वेजांत म्हळ्यार भगवद्गीता ह्या जे मोर दॅन 60 लँग्वेजांत ट्रान्सलेट जाल्ल्या आनी मोर दॅन हाफ अ बिलियन बुक्स 1965 देखून आज ताईं मोर दॅन हाफ बिलियन बुक्स डिस्ट्रीब्यूट जाल्लेले आसा आनी त्या पुस्तक पब्लिश केल्लेलें आनी तशीं जी प्रभुपादान म्हणचें की खाली बुक्स पळोवं नाका ती बुक वाजे ती भगवद्गीता एज इट इज म्हळ्यार एज इट इज दवर नाका ती भगवद्गीता उगड न्हू वाजे ती म्हणून सांगिल्लें आसता न्ही तरी तांगेलें शरीर तांणी 14 नोव्हेंबर 1977 तांगेले 81 वर्स प्राय आसतना तांणी तांगेलें शरीर सोडलेलें आसा आनी प्रभुपाद म्हणटा ती की आमगेलें इस्कॉन मुवमेंट म्हळ्यार डान्सिंग फिस्टिंग आनी डान्सिंग फिस्टिंग एंड एन्जॉयिंग म्हळ्यार आमी हें कसन करता ती आनी तुजें पुरा कृष्णा खातीर करता ती म्हणून सांगला तांणी आमी कसन जें काम करता तें कृष्णा खातीर अर्पण करून केल्यार हें लायक म्हणून तांणी सांगिल्लें आसा. शिला प्रभुपाद की जय. धन्यवाद.